नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार हे कार्यावळीत तुमकां सगळ्याक येवकार. आतां गोंयांतलो आमचो सगळ्याक व्हडलो उत्सव म्हणटा तो कार्निवाल, आनी तो आतां एक फाल्यांचेर येवन पाविल्लो आसा. आनी कार्निवालाचें एक सगळ्याक व्हडलें एट्रॅक्शन म्हणजे त्या कार्निवालाचो किंग मोमो. आनीक किंग मोम्याचे म्हणजे हाजे हे जे कार्निवालाचे दीस आसतले ते सगळे राज्य तागेले आसतले. तो म्हणटलो खायात पियात सगळे मजा करात, अशी मजा चलतली. आनीक ह्या वर्साचो जो किंग मोमो आसा, क्लायव एंटनी ग्रेसियस जे आमचे मुखार आसात. क्लायव, तुका येवकार गोमंतक टीव्हीचा. आतां फुडले 5 दीस तूं गोंयचो राजा, तुका कितें दिसता? म्हाका बरें दिसता, कित्याक जायते वर्सांनी ट्राय करून करून हांव किंग मोमो जालो. आनी जेन्ना आमी म्हणटात साश्टीकार, हय, एक आमकां खूब साश्टीकारांक व्हडलें भाग तें किंग मोमो जावपाक, साश्टीकारांक साश्टीचो. आनी जायतो लोक आमचो चिंचोणचो बी खूब खुशाल जाला, चिंचोणकार एक किंग मोमो जालो म्हणून. हांवें हिस्ट्री करपाक म्हण चिंतूना, पूण इंडायरेक्टली हिस्ट्री बुक्सान ती एक हिस्ट्री उरतली. तो पयलो चिंचोणकार, पयलो चिंचोणकार. हिस्ट्री बुकान एक हिस्ट्री उरतली, एक चिंचोणकार किंग मोमो जाला. बट हांव तरी आसतना एक स्टेटमेंट गुंडावन परतून चिंचोणे शाश्टी परतो येता आनी हांव म्हणटा हांव एक गोंयकार. हय, ओके, हांव गोंयचो राजा आनी एक गोंयकार. आनी आय एम प्रावड अबावट इट की एक गोंयचो सादो भुरगो मुखार उलयता आसतना हांव सांगपाक सोदतलो, पूण सादो भुरगो एक आजच्या दिसाक एक किंग मोमो जालो म्हणून. क्लायव, तुगेले डेली रुटीन किंवा तूं काम कितें करता कितें? हांव एक प्रावडली सांगूंक सोदतां, जायतें डिफिकल्ट आसता गव्हर्मेंट सर्वंटांक. सगळे हितून क्रिटिसायज करताय गव्हर्मेंट सर्वंट, सगळे कितें करताय. थोडे जाण हांव जें कितें करून काम करता ते जाणा डिपार्टमेंट, वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट. सो थोडे जाण हांव कितें करून म्हगे प्रोफेशनल लायफ, पर्सनल लायफ आनी हें आतां सोशल लायफ कितें करून मॅनेज करता. जे कोण आमचे हितून म्हजे सांगाता भोंवता ते जाणाय कितें करून मॅनेज करता. म्हगे मॉर्निंग रुटीन स्टार्ट जाता 7:30. ओके, मागीर हांव वयता स्कुलाक बाबाक घेवन. ओके, उठून ट्रॅफिक वॉर्डन म्हणून काम करता हांव मातशें. हय, थोडेंच म्हगेलें तें सोशल लायफ. आय एम गिवींग बॅक समथींग टू द सोसायटी फॉर 1 hour मॅनेजींग द ट्रॅफिक. आनी तें म्हाका एक अभिमान भोगता की हांव भुरग्यांक आनी सोशल लायफान हेल्प करता म्हणून एक सोसायटीक. आनी आय एम प्रावड एंड अगेन आय एम सेयींग आय हॅव बिकम अ किंग मोमो जस्ट बिकॉज हांव फकत एक वॉलंटियर आहलो म्हणून. आनी ह्या वर्साचे किंग मोमोक ती म्हगेली स्पेशलिटी जाली हांव सांगपाक आय एम अ वॉलंटियर. आनी वॉलंटियर आहलो म्हूण मे बी दॅट वन क्वॉलिटी हॅज हेल्प मी अ लॉट. ट्रॅफिक वॉलंटियरच म्हूण न्हू, ओके, वॉलंटियर एट इफी, वॉलंटियर एट लुसोफोनिया गेम्स, वॉलंटियर एट अंडर 17 वर्ल्ड कप, वॉलंटियर फॉर नॅशनल गेम्स. सगळे जायते हितून वॉलंटियर आहा. सो तेका लागून वॉलंटियर हॅज बिकम अ किंग मोमो टुडे. आनी 5 दिसां रेन करतलो आनी पिक्चरान आसतलो 5 दीस किंग मोमो आमचो. 5 दीस जाले म्हणटरी कितें हांव परतून वॉलंटियर जावपा ना, हांव जातलो परतून वॉलंटियर. आय वील बी अ वॉलंटियर. केन्ना साकून स्टार्ट जाता? फाल्यां साकून दीस वील स्टार्ट? हय, आतां आमचो कर्टन रेजर म्हूण आसता. इट इज नॉट द बिगिनींग ऑर द एंड ऑर द फर्स्ट डे कितें म्हणून, पूण वी आर ट्रायंग टू कवर मोर एंड मोर प्लेसीस. कित्याक जायते लोकांक पावपाक मेळना. पणजे लूट जाता, सगळें कॅपेसिटेट करपा जायना. सो आमी एक कर्टन रेजर म्हणून करता. वी आर हॅविंग फर्स्ट एट पोरवरी, सेकंड डे वील बी इन पेंजीम, थर्ड डे वील बी मडगांव, फोर्थ वील बी वास्को, फिफ्थ वील बी इन म्हापसा. सो तूं म्हणटालो की तुका एक उमेद आशिल्ली किंग मोमो जावपाची. उमेद तयार कशी जाता? उमेद एक आमी केन्ना चोयलां, बी जोरी तर बरें जमनीक पडलें तें बरें किल्लोता आनी बरें वाडटा. आनी ताका स्पेस मेळ्ळी तेन्ना आनी बरें वाडटा. म्हाका एक स्पेस मेळ्ळी, ती संदी मेळ्ळी ती फर्स्ट म्हणजे बी पडलें एज अ वॉलंटियर फॉर फ्लोट्स. ओके, मारगांव कार्निवल कमिटी. आनी हांव सदां पोत्तून स्ट्रेस करतलो मारगांव कार्निवल कमिटी म्हणून. कित्याक हांव चिंचोणे रावता आसतना म्हाका मारगांव कार्निवल कमिटीन वॉलंटियर म्हणून संदी दिली. तेन्ना तूं कितें शिकतालो काय कामाक? तेन्ना हांव शिकतालो, तेन्ना स्टुडंट आसलेलो. सो तेन्ना म्हाका स्टुडंट, कॉलेज स्टुडंट बी संदी दिली आनी हांव वाडलो. आनी मागीर तेन्ना चोवून हांवें फ्लोट चोयले,
फ्लोट चोवन हांव म्हणपाक लागलो ओके मॅनेज करतालो म्हाका उमेद येता न्हू ती सारकी ट्रॅफिक मॅनेज करता ते भशेन फ्लोटूय मॅनेज करपा पडटा आनी लोक आयकता बरें दिसता सो एवरी इयर म्हाका ती उमेद येताली आनी जेन्ना 10 वर्स पयलीं हांवें चिंतलें किंग मोमो हांवें जावपा जाता कशें वचपाचें फॉर्म चोयलीं इंटरनेटाचेर एक्सप्लोर केलें सो फॉर्म्स येताय पेपराचेर एडवर्टीजमेंट एप्लाय केलें जस्ट मातशें हें करता इतलें तुका किंग मोमोचें एट्रॅक्शन कित्याक लागून जालें तयार म्हाका एट्रॅक्शन येलें की तुका एक एटेन्शन आसता ओके हां ओके तुका एक सेंटर स्टेजीचेर आसता सेंटर स्टेजीचेर आसता हांव सदां सकयल रावन करता न्हू एट्रॅक्शनूच आसा म्हण न्हू या हांव खंयी चोयता न्हू मे बी थोडे जाणांक लायक जावपा ना थोडे जाणांक लायक जातलें आमी कितें करता तें पूण आय वॉन्टेड टू बी अ किंग मोमो वीथ डिफरंट ओके हांव जेन्ना केन्ना ऑडिशनाक सद गेलो ते म्हाका विचारताले हाव डिफरंट यू वॉन्ट टू बी ओके वॉट डिफरंट कॅन यू डू वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन यू एंड द अदर किंग सो मोमोज तूं म्हणटालो तसो तुवें कितलेदा एप्लाय केले आनी हें केलें आमचे किंग मोमो जावपाक तो मातसो प्रोसेस सांगता तूं कसो हय आतां हांव सांगपाक सोदतां तें हें आतां म्हाका दिसता वन एक वोस सांगपाचें म्हणल्यार ट्रायींग टील यू सक्सीड आमकां एक ड्रीम आसपाक जाय हय ओके आमकां एक ड्रीम आसपाक जाय आनी आयज हांव उलयता आनी चिंतता तितली म्हाका ती आनी तकलेन येता म्हजे जेन्ना मनशाक ड्रीम आसता यू वील बी डेफिनेटली एबल टू अचीव दॅट ड्रीम ओके So I should be always known as the King Momo, as a dreamer okay who achieved his dream. Yeah. आता in 10 And so how many years you have? 10 years. Okay. For sure it is 10 years because जे वर्साक म्हगेले बाबा जाल्लो okay त्या वर्साक हांवें फर्स्ट ऑडिशन दिल्लें आनी हांव चिंततालो म्हगे बाबाक लागून जातलो म्हणून ना माय सन इज बॉर्न हांव किंग मोमो जातलो म्हणून सेकंड वर्साक तो 1 वर्सा जालो तेन्ना म्हणलें आज जातलो वडील बट आतां म्हाका आज दिसता देवाक जाय आसलेलें म्हजो बाबा ही इज 9 years नाव सो he should also he should also know that his father is a king momo आनी हें ड्रीम न्हू हांव कित्याक म्हागे ड्रीम आहा तें सक्सीड जावपाक शकता म्हण सांगता सी हांव जेन्ना काम केलां न्हू हांवें भुरग्यां बरें काम केलां एज वॉलंटियर आय हॅव वर्क विथ ग्रोन अप्स आय हॅव वर्क विथ डिफरंट टायप्स ऑफ पीपल इन सोसायटी सगळे दुसरे तरेचे लोकांक सो दे नो वॉट बेसिकली आय एम सो लायक तांकां जरी तर हांव कळ्ळें बाबा एक एप्लिकेशन घालून एप्लाय करून एकल्या मनशान किंग जावपाक जाता ओके टुडे this year there were 6 applications maybe next year there might be 60 applications it is such a good thing healthy competition anik healthy it is always a healthy competition but there will be more dreams which will turn into reality and I want to be known as a dreamer who has achieved his dream Clive तुगेली जर वळख हांगा आमच्या फास्टेक म्हणटा तशी जाली जाल्यार you are work as a traffic warden at Naveli. Why you feel that you should do that work? See, हितून आनीक एक मिडिया चॅनलाक सांगलेलें आनी हांव स्टेटमेंट म्हजो चेंज करपा ना हांव जेन्ना स्टार्ट केलें तेन्ना वॉलंटरी नॉर्मल सिटीजन म्हणून काम केलें 2-3 दीस ओके 4th day or the 3rd day the police approached me and ते म्हाका सांगलें वचून आमचे PIAक मेळ ओके एक स्कीम आहा ती हांव तेजे पयलीं हांवें म्हगे मिसीसे सांगलें हांवें कितें कोचें ते म्हणपाक लागलें मिसीस म्हणपाक लागलें अरे तें काम करून आमकां कितें मेळटा सोशल लायफान दॅट वॉज मे बी शी गॉट स्कॅर्ड दॅट आमी पर्सनल लायफाक टायम दिवपाक शकपा ना बट एक दीस हांव थांबलो ओके नेक्स्ट डे तेणें म्हाका सांगलें एंड शी ओनली सेंड मी अ मोटिवेशनल व्हिडिओ म्हगे बायलेचें नांव रिफा लीज मारिया रॉड्रिगीस ओके तेजें नांव सांगता कित्याक बायल न्हू म्हगेली सांगपाकूच जाय सो दे नाव पीपल शूड नो माय वायफ ऑल्सो क्लायव किंग मोमो म्हटलें तेगे बायल कोण ती आनी आय वील जस्ट से वन मोर थिंग म्हगे चेड्याचें नांव सांगता बिकॉज लास्ट इंटरव्यू वेन हीज नेम डीड नॉट कम ही वॉज लिटल अपसेट ओके माय सन्स नेम इज इथन ग्रेशियस एंड आय फील प्राउड ऑफ माय फॅमिली माय मदर माय ब्रदर एंड माय सिस्टर एंड माय वायफ एंड माय सन they have been my motivational factor whatever I am today and what I am able to achieve हांव जें कितें करपाक शकता कितें जायते फावटी हांव कडेन लायक एज अ फादर घराको फूल रोल करपाक शकना एज अ हजबंड फूल करपाक शकना एज अ सन हांव कडेन फूल कंप्लीट करपाक शकना भावूय बी म्हूण केन्ना कंप्लीट कर पूण जेन्ना तुका फॅमिली सपोर्ट करता आमी खंयचें ड्रीम आहा आमचें तें अचीव करपाक शकता क्लायव
आतां तूं एक फुडले 5 दीस राजा आसलो राजा. आनी तूं म्हणटा की आपूण आय विल बी अ डिफरंट टायप ऑफ किंग मोमो. सो आतांची जर आमची गोंयची जर सगळी हे सिच्युएशन पळयली, वॉट यू वॉन्ट टू गीव अ मॅसेज टू द यूथ ऑफ गोवा, टोटली आमचे सगळे गोंयकार आहात तांकां कितें सांगपाक सोदता? आमचे गोंयकाराक एक वस्त सांगपाक सोदता हांव, सारकी सिंपल. जेन्ना आमचो कार्निवल येता दॅट इज द टायम आमी एक किंग मोमो आतां सद्या इनडायरेक्टली हांव ब्रँड एम्बेसेडर असो. हांव एक मॅसेज दिवपाक सोदता, आमचे गोवा न्हू एक वस्तूक लागून फेमस आहा आनी कोणूच म्हाका दिसना तेजेर लायक डिसएग्री जातलो म्हणून. वी आर फेमस फॉर ट्युरिजम. ओके, आमचें गोवा जे फेमस ट्युरिजम आहा आनी तितून थोडे इव्हेंट्स आहा वीच बुस्ट्स अप आवर ट्युरिजम. जायते आमची हॉटेल इंडस्ट्री चलता, जायते आमचे व्हेकल्स आहाय ते चलताय, सगळे आख्खें इंटर रिलेटेड आहा ते. इट इज बेसिकली ऑन ट्युरिजम आमचें गोवा आख्खें. अरे कितें ट्युरिजम इज अ बॅकबोन ऑफ आवर गोवाज इकॉनॉमी. सो जेन्ना ही संदी येता, जेन्ना कार्निवल येता, लेट्स एन्जॉय द कार्निवल एज अ फेस्टिवल. ओके, ईट ड्रिंक एंड मॅरी म्हणटा हांव सांगतलोच करूं येता, बट डोंट ड्रिंक टू मच. फॉर ड्रिंक अप टू युअर लिमिट्स. गोंयकारा भशेन पियात. गोंयकारा भशेन पी, बेस्त पूण पिये म्हणून थोडे गोंयकार आमी थोडे आहाय ते आउटस्पोकन पडटाय ते भशेन पळोवनाका. जितलें सोंसता तितलें तुका पी. सेकेंड इज लिसन टू द वॉलंटियर्स. आतां जे फ्लोट्स करपाक कार्निवल कमिटीज आसतले थंय जायते वॉलंटियर आसतले. लिसन टू देम आनी कम फॉर द फ्लोट्स. जोरी तर लोक येना, गव्हर्मेंट विल बी डिस्करेज्ड एंड दे विल इन फ्युचर मे बी फोर्स टू स्टॉप द फ्लोट्स. आतां हांव जेन्ना किंग मोमो जालो जायते म्हणटा तूं किंग मोमो कितें, तें खबर ना कित्याक ते येयले ना फ्लोट्साक. ओके, मेनी पीपल डोंट नो द इम्पॉर्टन्स ऑफ फ्लोट्स. अरे लोकांक टॅलंट दाखोवपाक मेळटा. लोक सगळे दुसरे दुसरे तरेचो लोक एकठांय जाता, वीच इज लायक अ फेस्टिवल. इट्स अ बीग फेस्टिवल. लायक इनडायरेक्टली पीपल ऑफ ऑल कल्चर्स, ऑल रिलीजन आमी सगळे मेळटा एकठांय. हे तुमी फ्लोट्सान. दीस इज स्टेट फेस्टिवल जालें, पूण स्टेट फेस्टिवल जालें पूण आतां आमचे गोंयाकूय आमच्या गांवांकूय इतरूच चलता, कार्निवल चलता. तो कसो जावचो दिसता तुका? गांवचो कार्निवल देर आर सेपरेट कमिटीज. आय थिंक I will not talk on that. No. I mean, how they should enjoy. Means Goa should enjoy. Goa should enjoy. See, आमी आमचे फकत फ्लोट्स आहा ते भशेन प्लॅन केल्ले आहा. सो इन कोऑर्डिनेशन विथ दोज डेट्स गांवचे कमिटी आहाय तेमी करपाचे. आनी तितून आमी दोन म्हत्वाचे वस्तू विसरप शिरीपणान त्यो तियात्र आनी आमचे हेड. कार्निवलाक हेड आहा तितून जायते आमचे तियात्रिस्ट जाताय, जायते आमचे आर्टिस्ट जाताय. आमचो धाकटे आसतना ड्रीम आहलोलें केन्ना कांतार म्हणपाचें कोंकणी कांतार. पूण आमी एक दोन तियात्रां बेस्ट म्हणलें गांवचे कांतरां म्हणलें. सो हांव म्हणटा हे हेड तियात्र बी आहाय तेन्ना आमी आमच्या गांवांक एनकरेज करपाक जाय. बिकॉज वी गेट मेनी टॅलंट्स. आनी भुरगे तियात्रां वचपाक सोदनाय, आनी भुरगे आमचे फ्लोट्सांक येवपाक सोदनाय. आमकां असो इवन लायक कार्निवल फ्लोट्साचे चड रे म्हणटा जाल्यार हे कार्निवल बरो कितें जाता कोण सांगता वायट आहा म्हण. आय हॅव सीन फ्लोट्स. नॉट एवरीथींग इज बॅड. सगळें वास्ट ना थिंगा. सगळें वास्ट आनी बरें आहा तें आमचेर. सोरो तुजे मुखार दवरलो जाल्यार तुका जाय जाल्यार तूं पितलो, म्हाका जाय जाल्यार हांव पितलो. सोरो नाका जाल्यार हांवें तो टच करनासतना दवरपाक जाता. इट इज लायक दॅट. फ्लोट्साक तुका जाय जाल्यार बरें आहा तें चड करपाक जाता. वास्ट आहा तें जस्ट फॉरगेट इट. सो दॅट इज माय इम्पॉर्टंट मॅसेज. सो फुडले आतां 5 दीस गोंय उमेदीन आसतलें. आनी तूं म्हणटा अशें दीस इज नॉट इवन एकूच आजो हें हो सगळें गोंयकाराचो इव्हेंट वा गोंयकाराचें फेस्त तें सगळ्या व्हडल्यांतलें व्हडलें फेस्त म्हणल्यार आमचें कार्निवाल. व्हेरी गुड. आमचो इत्रूज म्हणटा तो आमचो इत्रुजांतल्यान स्टार्ट जावन आतां इतले वयर पाविल्ले आहा. हातूंत भितर तुवें एक बरें सांगलां की हातूंत मेन एन्जॉया परस आमचें गोंयचें कल्चर. वी आर शोकेसिंग द कल्चर ऑफ गोवा टू द वर्ल्ड. आनी ताजे खातीर हो कार्निवाल म्हणटा तो इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट इव्हेंट. कित्याक फकत हांगा आमच्या कार्निवालाक फकत इंडियेंतलेच हे येता ट्युरिस्ट अशें न्ही, भायले येतात. आनीक कोविडा फाटल्यान जर परत आमकां ट्युरिजमाक जर बुस्ट मेळ्ळा, इट्स वन ऑफ द कार्निवल. सो हो आनीक बरे तरेन प्रमोट कसो जावचो दिसता तुका? आनी कितें करपाक जाय लोक येवपा खातीर
आनी कितें जावपाक जाय? म्हाका दिसता चड करून आमचें सगळें बरें आहा तें जाता. Yeah. लायक फ्रॉम द गव्हर्मेंट सायड जायतें बरें आहा. बट जायत्यो आमची कॅटेगरी आहा जी फॅमिली कॅटेगरीज आहा, ओके. इंडिविज्युअल कॅटेगरीज आहा आनी कमर्शियल कॅटेगरीज आहा. चड आसता त्यो जायत्यो कॅटेगरीज न्हू. लायक एवरी कार्निवल कमिटी एक कॅटेगरी आहा. तितून म्हाका दिसता ते फॅमिली कॅटेगरीज आहा, इंडिविज्युअल कॅटेगरी आहा, जे लोकल लेवलाची कॅटेगरी आहा न्हू, तितून पार्टिसिपेशन चड जावपाक जाय. फंड्स येतलेच, पयशे येतले, पयशे वयतले, उमेद. आनी कमर्शियल कॅटेगरी लायक ते आसपा जाय. बट ओके, बट जेन्ना त्यो वाडल्यो आनी फ्लोट्स वाडले तेन्ना आमचें बेस्ट जातलें. तूं म्हणटा की कार्निवलाक सारकें गोंयकारपण गोंयकारपण येवपा जाय. मोर पीपल शूड पार्टिसिपेट, नॉट जस्ट बी ऑडियन्सीस. बी ऑडियन्स, इफ यू आर नॉट एबल टू एटलीस्ट पार्टिसिपेट मोर, तें जायना जाल्यार एटलीस्ट ऑडियन्स वाडपा जाय. सो हो आशिल्लो आमचो फुडलो पांच राजा क्लायव. तूं आमच्या गोमंतक टीव्हीक येवन तुवें वेळात वेळ काडून तुजो इंटरव्यू दिलो, ताका लागून तुका हांव देव बरें कर म्हणटा. आनी सद्या आतां फाल्यां साकून सगळे गोंयकार म्हणपाक लागले विवा कार्निवाल. सो वील स्टार्ट टू एन्जॉय फ्रॉम टुमॉरो. येस, आय विल से हांव एक फकत चिंचणकार न्हू, हांव एक फकत साश्टीकार न्हू, आमी सगळे गोंयकार. प्लीज कम एंड एन्जॉय द कार्निवल. विवा कार्निवाल, विवा गोवा.